Page 12, 8:30, Sorvesparachi Seva Korat. Sorvesparak wakanat bava boinino Deva cena vulkarat sogla porsano Sorvesparak wakanat bava boinino Deva cena vulkarat sogla porsano Sorvesparachi Seva Korat Anondantachi Bhakti Korat Sodgitang Kahun Bitor Sorat Santos Aniyat Deva Mukha देव बरो दिसता तुमकां सगल्यांक तुका देव कृपा देव ह्या मिसान वांटो घेवच्याक तुमकां माय मोगाचो येवकार दिता तुमी खूब तोकस घेवन मोगान हांगसर आयिल्लीं आसात तर आयज आमी दिनवासनीचें मीस पेटयता लिबर्टी ह्या जोम्याक जे तारवटी आसात तांच्या इंतेसांव पासत RCCL म्हणजे रॉयल कॅरेबियन क्रू तांचे पासत आयज बर्थडे सेलिब्रेट करता वेरोनिका क्वाड्रसाचो देवाक ते आर्गां दिता तिच्या जिविता पासत दिनवासनेचे मीस वैष्णवी आनी सार्थक हांचे पासत खाजगी इंतेसांव आसा फिलोमेनाचें ते हे मिसान इंतेसांव दिता लविना ते आपले बऱ्यो सावदी भलायकी पासून मागता तर हे भाशेन आमी ह्या इंतेसांव पासून मागया आनी तुमची खाजगी मागणी आसा ती मनांत धरून ह्या मिसान आतां भक्तीपणी वांटो घेवया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवें आसूं तुमचे सवें आसूं भयणीन आनी भावनो आमी देवाक आर्गां दीत रावया कित्याक ताणें आमकां कितलें बरेपण दाखयलेलें आसा थोडें आमच्या जिवितांत सारकें ना तें दुरुस्त करच्याक ह्या वेळार आमची पातकां कबूल करया आनी देवाचें भक्षणें मागया कित्याक आमी खूब पाटी इतली रागान बोगता रागान बोल्ली म्हणटच कित्याचें कितें उलयता कितें म्हणटा हें सगळें पातक आमचें भोगसूंक आतां आमी बरोबर म्हणया हांव पातकी सोडपोदेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायटा दारूण बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासत घेवन सदांच मारेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता सोडपोदेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं आमेन मागुया आयज तो भाव फावस्तीन आनी जोविता हे दोगूय जाण भाव इतालियाचे ते जेजूचें नांव पोरगोडटाले आनी तांकां नांव पोरगोडटा जेजूचें म्हणून तांकां मारून उडयले तो तांचें फेस्त आमी समरमता आनी हे भाशेन खूब जाण आमची भाव भयणां जेजूचे मुल्य आपल्या जिवितांत जियेतात म्हणून तांकां त्रास करतात इतलें पासून आमी मागया सुर्गीचे बाप्पा फावस्तिनूस आनी जोविता तुज्या भाग्यवंत रोगता साक्षांनी आयच्या दिसा सुर्गींच्या जिविताक जल्मूचे खातीर तुज्या मोगाक पासत खुशेन मरण सोंसलें हो तांचो जैतिवंत जल्म संतोशान समरुंबून तांचे भाशेन आमकांय गोश्ट दोगा मोदें बोलवंत कोर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक आमेन देवाचें उतर आमी चित दिवन आयकुया
उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. आदावान आपले बायले एवे कडेन कुडीचो एकवट केलो. ती गोरबेस जाली आनी कायनांक जल्म दिलो. म्हणून सर्वेस्पराच्या आदारान म्हाका एक दादलो भुरगो मेळ्ळो. त्या उपरांत तिणें आबेलाक कायनाच्या भावाक जल्म दिलो. आबेल मेंढरां राखतालो आनी कायन शेत कामत कोत्तालो. कांय वर्सां उपरांत कायनान जमनीचें उत्पन्न सर्वेस्पराक भेटयलें आनी आबेलान भेटयली आपल्या हिणांतली मालगोडी मेंढरां आनी तांची चरप. सर्वेस्पराक आबेल आनी ताजी भेटोवणी मानवली, पूण कायन आनी ताजी भेटोवणी ताका मानोंक ना. देखून कायन एकदमूच रागान भरलो आनी ताचें मुखामळ सगळेंच बदल्लें. तेन्ना सर्वेस्परान कायनाक म्हणलें, कित्याक म्हूण तूं रागान भरलाय आनी तुजें मुखामळ बदल्लां? तुवें बरें केल्लें जाल्यार तूं मानवचो नासलोय? पूण वायट करशी जाल्यार एके मनजाती भाशेन तुका गिरासूंक पातोक तुज्या दाराशी लिपून रावचें ना? पूण तुवें ताका दोमावूंक जाय. कायनान आपल्या भावा आबेलाक म्हणलें, आमी भायर शेतान वचुया. आनी एकदां शेतान पावतच कायनान आपल्या भावा आबेलाक जिवेशी मारलो. तेन्ना सर्वेस्परान कायनाक विचारलें, तुजो भाव आबेल खंय आसा? ताणें जबाब दिलो, हांव नकळो. हांव म्हज्या भावाचो राखणो कितें? सर्वेस्परान म्हणलें, तुवें कितें म्हूण केलें? जमनीर थावन तुज्या भावाचें रगत म्हाका उलो मारता. आतां तुजेर शिराप पडूं आनी ज्या शेतान तुज्याच हातांतलें तुज्या भावाचें रगत घेवंक तोंड उगडलां, त्याच शेतांतलो तूं भायर पडूं. तूं जमीन कामायस कोत्तलोय, पूण ती तुका फळ दिवची ना. प्रितुमेर तूं पारपोळ आनी परदेशी कसो भोंवतलोय. कायनान सर्वेस्पराक म्हणलें, सोंसूंक जायना तसली म्हजी कास्त. पळय, आज हे जमनी वेलो तुवें म्हाका धांवडायलोय आनी तुज्या मुखावेलो हांवें लिपूंक जाय. एक पारपोल आनी परदेशी कसो हांवें भोंवचें पडलें आनी म्हाका वाटेर मेळटात तितली म्हाका जिवेशी मारूंक येतली. सर्वेस्परान म्हणलें, ना, अशें घडचें ना. कोणूय कायनाक जिवेशी मारीत ताका 7 पावटी अदीक खास पडटली. अशें कोणूय कायनाक जिवेशी मारूंक आयल्यार ताणें ताका मारिना जावं. सर्वेस्परान कायनाचेर एक शिक्को मारलो. आदावान आनीक एकदां आपले बायले कडेन कुडी एकवट केलो आनी तिणें एका पुताक जल्म दिलो. सेत म्हूण तिणें ताका नांव दिलें, कित्याक तिणें म्हणलें, कायनान आबेलाक मारलो देखून ताचे सुवातेर देवान म्हाका आनीक एक भुरगें दिलें. देवाचें उतोरें. देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब. दिनवासनेचो योद देवाक भेटोयात. सगळीं म्हणुया, दिनवासनेचो योद देवाक भेटोयात. उदेंती तावन अस्तमते पर्यंत सोगता सर्वांचो देव सर्वेस्पोर उलयता. प्रितुमेच्या मनशांक तो जमोवन हाडटा. तुज्या योजनांनी कसलीच चूक म्हाका मेळो ना. तुजे होम बी सदांच आसात म्हजे मुखार. जबाब. दिनवासनेचो योद देवाक भेटोय. म्हज्यो आज्ञा उचारूंक तुका कशें पुटवता आनी परत परत म्हजो करार तुज्या ओंठांचेर कित्याक? तूं तर म्हजे सुमूर्तीची कोत्ताय बेपरवा आनी म्हजीं उतरां वाऱ्यार वचूंक दिताय. जबाब. दिनवासनेचो योद देवाक भेटोय.
सुस्त बसून तुज्या भावाक तूं कोत्ताय, तुजेच आवयच्या पुताचेर बोगलांटां घालताय, असलीं तुजीं कर्तुबां, आनी हांव ओगो रावचो, तुजे सारको म्हाका करून सोडटाय. जबाब: दिनवासनेचो येवन देवाक पेटोय. उद्गार: हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. जेजू म्हणटा, वात, सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचना बगोर म्हजे वरवीं. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्को पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. एकदां फारिझेव भायर सरले आनी जेजू कडेन भासाभास करूंक लागले आनी ताची परिक्षा करूंक ताचे कडेन स्वर्गावेली एक खुणा मागूंक लागले. आनी आपल्या काळजांत थावन सुस्कारून ताणें म्हणलें, ही संसद कित्याक म्हूण खुणा सोदता? हांव तुमकां खरेंच सांगता, हे संस्थीक खुणा मेळचीच ना. आनी तुमकां सांडून तो नव्यान ओड्यार चडलो आनी पेले तोडी गेलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. भयणीनान भावनो, जेजून आपल्या उतरांनी आपल्या कोन्यांनी खुणान दिल्ली. तो जादू मंतर करिनासलो ना. तो बापायक एकवटोन बरें पळय तें शिकयतालो जिविता विशीं. आनी तोच जावन आसलेलें तें जिवीत. तितलेंच न्हय, देवाचो पवित्र आत्मो ताचे सवें आसलेलो म्हणून ताचे कडून कितलेशे गूण भायर सरताले आनी लोक बरो जातालो. तें जाण आसलेलें. मेळे आत्मे, कोडकार आनी तरेतरेचो रोग तो बरो करतालो. आनी ताची लोक सगळो ओडून येतालो. हात पर्यंत लायलो तर ताच्या वस्त्रांक ती बरी जाता. सावळी पर्यंत पडली तर ती बरी जाताली. असली खुणां कोणेंच करूंक ना म्हणून ते म्हणटाले. पूण आतां हे कोण म्हणटात? फारिझेव, जे धर्मवंत मनीस, ते आतां ताचेर बावाड धरिनात. पळयात कशें जालां पळय तें. हें कित्याक लागून जाता? कित्याक आमी देवान केल्लीं मनशां, देवाचो पवित्र आत्मो आमचे सगळें आसा. पूण आमी कितें करता? देवान आमकां स्वतंत्र धरलेलीं आसा. आमी ताका एकवटून आमचें सगळें करूंक जाय, तें करिना. आमी आमकांच एकवटून करता. म्हणजे आपलेपणान जियेता. आनी आपलेपणान जियेलीं की ना, मागीर आमी तुळना करता, कंपॅरिजन. तो हांव, ताचें बरें, म्हजें बरें न्हय. कित्याक तें? सगळीं आमी देवाचीं भुरगीं. सगळीं आमी देवा सगळें बरें करूंक जाय. एक कोण झाडू मारता तो वेगळो, दुसरो कोण कचेरीन काम करता तो वेगळो, आनी कोण फॅक्टरीन काम करता ते वेगळे, तिचो दोतोर आहा ते वेगळे. सगळें जाय आमकां. आनी सगळ्यांची मदत जाय. आनी सगळ्यांकूच मान आसा. एक काम बरें, दुसरें काम उणें ना. सगळ्यांनी सगळें काम करूंक जाता. तर पयल्या वाचपान आमी पळयता कशे भाशेन देवान मनशाक रचलो. पूण पयले स्वतें देवान तांकां हुकूम घाल्लो, तोच मनशान मोडलो. ताका लागून हो परिणाम जालो. मागीर आतां आयज आमी पळयता भाव भावाक मारता जिवेशी. कित्याक? एक कुण्णाटकाय ताचे मदें आयली. देवान ताचें मानलें, म्हजें मानूंक ना. कोणें सांगलां तें? आमीच हो भेदभाव करता आमच्या मनांनी. देव सगळ्यांचें बरें पद करता. हे भाशेन आमचें जिवीत जावन आसा. भयणीनान भावनो, आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक जेजू सरशी आमी सारया. आनी अशें सारूंक
हे दोग जाण भाव पयल्या शेकड्यांत तांचो जल्म जालो आनी ते मेले 120 ह्या वर्सा हे दोगूय जाण भाव ते रोमांचे आसलेले रोम आतां इतालिया आसा न्हय थंयसरले ब्रेशा म्हणटा पळय लोंबार्दी त्या म्हणा तूं शारांतले आनी ते जेजूचें उतर जेजूचें जिवीत सगळ्या जाणांक परगडटलें एकलो जावन आसलेलो पाद्री दुसरो जावन आसलेलो दियाकोन हे दोगूय जाण भियेन आसतना लोकांक हे पळय दुसरी मुर्ती पुजा आसा ती सारकी न्हय जेजून आमकां खरें जिवीत दिल्लेलें आसा तो आमचे पासत मेलेलो आसा ताणें आमची सगळीं पातकां घेवन आमकां सुटका दिल्ली आसा म्हणून ते परगडटाले आनी हे पळय बाकीचे आसलेले ते म्हणूंक लागले ना तुमी सारकें सांगिनात आमकां तुमकां काडून उडोवया पूण कोण काडून उडोवंक सोदतालो तांकां लोक न्हय लोकांक तांचो अणभव मेळ्ळलो जेजू तांचे सगळें वावुरतालो पूण जे पातशाय आसलेले पयलो त्राजान म्हणून आसलेलो मागीर हाद्र्यान म्हणून आयलो आनी तांकां ते बिलकूल आयकोना म्हणून कित्याक ते व्हडले दर्जाचे आसलेले तांकां मारून उडयले गोमटीच कातरली तांची पूण ते मेले भियेन आसतना तांकां सगळ्यांक भोगशिल्लें ताणें जेजूचेच सगळे पळय शिकवण आसा ती ताणें पत्करून ते भाशेन ताणें आपलें जिवीत सारलें भयणीनो भावनो तुमी तेच भाशेन जियेतात खूब देवाच्या मोगान एकामेकांचो मोग करतात तर आमी अदीक करच्याक आमी ताका एकवटान रावया तो आमचे भितरूच जियेता जितली आमी ताका हाजीर जातले आमची चिंतनां आमची उतरां आमची चाल बदलतली ते भाशेन आमी सगळीं जाणां आतां आत शेवंटेन दवरया दोळे बंद करया आनी प्रत्येक सुस्कारान जेजून आमी बरोवन येता जेजू सगळें आमच्या हातींतलें जेजूच्या नांवान भायर काडया तातूंतली आमी स्वतंत्र जावया मोकळीं जावया मेकळीं जाली म्हणटच आमी भितरल्यान त्यो वस्तू आमकां आपल्या ताब्यांत करच्यो नात पूण जेजूचें बरेंपण आमचें सगळें आसा तें आमकां बरेंपण दाखोवंक घटाय दितलें हे भाशेन जेजू सगळें जियेतना आमी सगळ्या ह्या इंतेसां पासत मागया आनी सगळ्या संवसाराच्या लोकां पासत जी कोरोना व्हायरसाक लागून खूब दोगलवतात तांकां दुसरी डायबिटीज बाकीचे दुसरी दुयेंसां जाल्लीं आसा कांक्रू जाल्लो आसा तितल्याय पासत आमी मागया सोर्पो दितार आनी काकलुचारा देवा तुज्या आख्खी रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टोतल्यान पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता ती कोणवळायेन आयकून घे यावचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतेल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागोवंक आमी तुजे सुरशीं येता हे पिडेचेर अभ्यास करतेल्या विज्ञानाक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडून आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय जेजू आतां खूब वॅक्सिनां भायर सरलेलीं आसात लोकांक तांची भिरांत आसा पूण तूं जाणय कितें बरें कितें वायट पळय तें भावार्थांत आमी फुडें वचच्याक तूं आमकां तुजी कृपा दी आनी ताचो बरो परिणाम जावंक आमी सगळीं जाणां मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. C33 Sorves Pora Manonge, page 42. Sorves Pora Manonge amchi dana. Sorves Pora Manonge amchi dana. Sorves Pora Manonge amchi
म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोडपू दितात देवा बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सोबेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, फावस्तिनूस आनी जोविता तुज्या रक्त साक्षांचें जोयत समारंभून वो दिनवासनेचो योद आमी तुका भेटयता. तुज्या देण्यान भावार्था खातीर मरूंक आनी सर्गींची मोहिमा जोडूंक तांकां फावो जालें. तशेंच तुज्या देण्यान पातकाळचें बोगसणें जोडूंक आनी शांतीन जिवंक आमकां फावो जावं म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवेन आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळ जावं उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा तांबाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीधर आनी सासणाच्या देवा, सोर कालयन सोर थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. फावस्तिनूस आनी जोविता तुज्या रक्त साक्षांनी जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं गोट कोत्ताय आनी अशें तांचे असोकतायन क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं तुजें बोळ संपूर्णायन पडजळायताय. देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी पृथ्वीर निरंतरी संतोशान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबरांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. मुसर्गी तुका जोय जोय. सर्वेस्पराचें नांवी येता ताका जोय. मुसर्गी तुका जोय जोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा. ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स. नव्यान साशणीक करोराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशे पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगोठुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिविताचो उंडोणी सोडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेल्यो पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें परजड गमळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माये सांगाती तिचे पोती बागयोन झुजे बागयोन दौरम दूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सोर पदवीदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमीच न्हय पूण जीं कोण परदेसांत आसात तांकां मिसाक वचोंक जायना, जे कोण बोटीर आसात ते बोटीर मिसान वांटो घेतात. ह्या मिसान वांटो घेतल्यांक
आनी आमकां सगळ्यांक जेजू सगळें धरून आमी आतां जेजूचे मागणें काळजांत थावन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशींच आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटव्यांचो राकातांतली वाटाय. कित्याक राजोडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें दवरून दितांक म्हणलें आनी आतां आमकां हांगसर आनी येरा जाग्यांचेर घरांत आसलेल्यांक आमी तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हयपण तुजे पवित्र सभेच्या बावडाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सुद्दां घाल तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सव्या आसूं. जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटेले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटेले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक वयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळे वस्तू बरोस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोवमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सुरशिलो कडसून म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. आमेन. D10 एका चुंड्यान पेज 52. एका चुंड्यान आमकां वांटो, दोरी कुचकूट आमी जाल्या. एका चुंड्यान आमकां वांटो, दोरी कुचकूट आमी जाल्या. जेजूची कूड आमी सगळीं, जेजू मस्तक आमी
उपदेश आम्ही पाळचो, मोगा उपदेश शिजून दिला. एकूच उपदेश आम्ही पाळचो, मोगा उपदेश शिजून दिला. एकूच आज्ञा आमकां केल्या, आपल्याच मोगान सगळ्यांक विंगूंक. एकूच आज्ञा आमकां केल्या, आपल्याच मोगान सगळ्यांक विंगूंक. जेजू आमच्या काळजांत आसा, दोळे धांपया आनी भितरल्यान ताका एकवटोन ही व्हडली खुणां जेजून आमकां दिलेली आसा ह्या मोगाची, तो आमचे भितर आनी आमी ताचे सुरशी भितरल्यान एकवटोन रावया. घे दुनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगलें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगलें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणें ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. सर्वोदिदार देवा, आमच्या प्रितीच्या बापा, फाउस्तिनूस आनी जोविथा रक्तसाक्षांच्या जैताच्या दिसा ह्या सुर्गीच्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. ताचे वरवीं तुज्या सुबां देण्यांनी आमकां बोर ह्या तुज्या रक्तसाक्षांनी आपल्या कश्ट दोगां मदें जेजूच्या मोगा पासत दुस्मानाचेर वरिश्ट झूज मांडलें तें दोळ्या मुखार दवरून आमचे उपद्रे कोश्ट थीर सोंसणिकायेन भोगूंक आनी भोक्तिवंत जिणेचें जैत जोडूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. आनी सर्वोदिदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचें वडो भाग्यवान फ्रांसीस शेवराज जेजूच्या मोगान तुजें काळी सदांच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तुमगेलो यांचो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचतां आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोणेकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवान फ्रांसीस शेवर कडेन मागचें. आमच्या ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजी विनोतीन ते शांती पावूय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटां. आमेन. Q8 गितां गावून गावून पेज 169. गितां गावून गावून नावां तुज्या Dorik di sawa kanto leatuka sorves pora deva Bapa amcha sorves pora deva Bapa amcha Tubo moka
Charotna sasnang dinwa sasnang moi matoka sasnang dinwa sasnang moi matoka